नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारात. बायणा दर्यांत वॉटर स्पोर्टिंग करूंक गेल्लो 34 वर्स पिरायेचो पर्यटक संजय श्रीनिवास सोंपलो. पॅराग्लायडिंग करून बोटीत देंवल्या उपरांत ताका स्वास घेवंक त्रास जावपाक लागलो. तसल्यांनीच ताका खंय जेवपाक दिलें. घुस्मटलो म्हूण ताची घरकान्न सांगता. चिखले हॉस्पिटलांत हाडिल्ले कडेन सोंपलो. बोटीत आशिल्ले म्हणटा कितें जालें तें खबर ना. नेरूळच्या बोटींतल्यान पर्यटक बायणा आयिल्ले. एक 34 वर्सांचो टुरिस्ट संजय श्रीनिवास हो रावपी बेंगलोरचो आयज हांगा मरण पाविल्लो आसा. आमी हांगा आसा बायणा बिचाचेर आनी फाटल्यान हे उदकान भितर तो मनीस मरण पाविल्लो आसा. जी आमकां प्रायमरी इन्फॉर्मेशन मेळटा की ही फॅमिली जी आसा तो संजय श्रीनिवास ताची बायल ही बेंगलोरच्यान धाकटेशें एक भुरगें अरावंड 6 to 8 months जावं 1 वर्स आसतलें मॅक्सिमम ती खंय नेरूळ बिचाचेर आशिल्ली आनी नेरूळ बिचाचे वयल्यान तांकां थोड्या लोकांनी बोटीर तांकां घातलो आनी तांकां सांगलें की आमी आयलँड दाखयता, वॉटर स्पोर्ट्स तुमकां करता, पॅराग्लायडींग, स्कुबा डायवींग करयता म्हूण तांकां थंयच्यान उखल्लो आनी हांगा हाडलो आनी तांकां आयलँड दाखोवन जेन्ना ते पॅराग्लायडींग करतालो पॅराग्लायडींग करता तो खंय एपरंटली चोक जालो जावं तो जेवपाक ताका कितें घालें तो खंय घुस्मटलो. Skyline vehicle is picked up at morning 8:30. After some time we went to boat location. Then he did paragliding, parachute. After that we eat food on boat only. After 1 minute he feel like vomiting sensation and he tried to out back on foot. He tried and he collapsed suddenly. तेनीच जेन्ना हांगचे लोकल लोकांनी ताका हेल्प करून ताका चिखले हॉस्पिटलांत व्हेलो जे बोटीचे जे मनीस आसा जे फेल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ते म्हणटा आमकां खबर ना खंयची बोट आशिल्ली आय डोंट नो आपूण त्या कामाक आशिल्लो ह्या कामाक आशिल्लो. बोट के नीचे आया तो देखा तो ऐसे ही पड़ा था. उसके बाद के बोला सब लोगों ने बोला कि अरे इसको उठाओ करके मैं बोला मैं अपने जैसे कोई भी हो तो दिल तो खींचता ही इसलिए मैं क्या बोला इसको उठा के रख देते तो एक येलो कलर का बोट दिखा तो मैं उसको बोला सब लोग चलाने लगा तो मैं भी चलाया. चलाने के बाद जैसे कि बोट खड़ा हुआ तो सब लोग बोला तू भी जा रहे दोस्त लोगों ने सब बोला तो मैं भी आ गया. मैं भी ये नहीं कि मैं यहाँ पे काम पे हूँ मैं तो है ना और खाना देता हूँ यानी नेहरू में इतना जेटी पे जो होता है ना खाना देता हूँ. आनी खंय तरी हे लोक जे मरण पावता ते खंय तरी कमी जावचे अशें लोकांची मागणी आसा. वास्कोच्यान स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. कॅश फॉर जॉबाचे आनी एक प्रकरण मुखार. ढवळे रावपी स्कूल टिचरीचेर फोंडे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. फोंडेच्या कांय जाणांक शिक्षण खात्यांत LDCची नोकरेचे हायस दाखयल्ले म्हूण आरोप. नोकरी दिवपाच्या उतरार बऱ्याच जाणांक कडल्यान पयशे घेतिल्ले. सुमार 40 लाखां मायज पयशे घेतिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ल्या. फोंडे तालुक्यांत आतां पर्यंत जवळ जवळ 6 कंप्लेनी जॉब्स कामाचे येयल्ले आसा आनी त्याच प्रमाणे काल एक कंप्लेन आयल्या की ढवळे हांगासर एक शिक्षक आनी 40 लाख रुपया घेतलेले जॉबाक लायता म्हणून आनी ताका लागून ताजेर चवकशी करपा लागून फोंड्या पुलिसांनी ताकाय अटक केल्ली आसा आनी केस आहा ती रजिस्टर केल्ली आसा. अश्यो जायत्यो केसी आतां एक भायर सरपाक लागल्या आनी नामवंत अशे सरकारी कर्मचारी त्याच प्रमाणे शिक्षकूय हितूर ह्या जॉब स्कॅमा भितर गुंतलेले आसा. म्हाका दिसता कितले हेज्या फाटल्यान कंप्लेनंट आसा आनी ह्या जॉब स्कॅमा भितर कोण कोण आसा हे सगळे ओपन जातले. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन एकट्याक 5 लाखांची तोपी घातिल्ले खातीर माड्डोळ पुलिशेन WRD ज्युनियर इंजिनियर संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केल्या. 14 लाख दिल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटात LDCची नोकरी दिवपाचे संदीपान खंय कागाळकाराक हायस दाखयल्ले. कांय दिसा आदी असल्याच प्रकरणात संदीपान दीपश्री सावंत हिचे आड कागाळ केल्ली. सुमार 4 कोटी रुपया घेवन दीपश्रीन फटयल्या अशें संदीपान ताचे कागाळीत म्हणिल्ले. नमस्कार. आमी म्हणटाले की जो संदीप परब हांणी 2 दिसा पयलीं मारुदळ स्टेशनाचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तेणें दाखयल्लें की आपूण खंय तरी आपल्या चलयेक जॉबाक लागून आपणे पयशे दिल्ले 3 लाख रुपया दीपश्री सावंताक आनी रिटर्न आपल्याक तिणें 2 लाख रुपया दिले. पण तेणें सांगूंक ना की जो मेन मिडिएटर ह्या केसीन आसलो तो खुद्द संदीप परब. कारण
तेणे जवळजवळ 44 जॉबाक लागून 3,88,00,000 रुपये जमा केल्ले लोकां कडल्यान आनी हेचे पयशे हे तेणे सरळ काडून डिपॉझिट अकाउंटाक दिल्ले आनी हे जॉब आशिल्ले की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, TCP, हेल्थान आनी त्याच प्रमाणे हे सगळे जॉबाचे पयशे डिपॉझिट अकाउंटाक तेणे दिल्ले आनी आपूण सावधावपाक खंय तरी हेणे पत्रकार परिशद दिल्ली आनी ह्या पत्रकार परिशदेंत जेन्ना आमी ताका क्रॉस क्वेश्चन केले तेन्ना हांवें 3,88,00,000 25,00,000 डिपॉझिट अकाउंटाक रिटर्न केल्ले आसा. त्याच प्रमाणे हो संदीप परब हो खुद्द गव्हर्नमेंट सर्वंट जावन आसा, WRD JE म्हणून कामाक आसा. त्याच प्रमाणे आमी आयकता त्या प्रमाणे हो 3 महिने खंय तरी सिक लिव्हर गेला आनी तेणे VRSाक पासून तेणे एप्लाय केल्ले आसा म्हणून. पण आता सध्या काल ताका मार्दो पुलिसान अटक केल्ली आसा आनी रीतसर तेचेर चौकशी आहा ते मार्दो पुलीस हेजे फुडें करपाचे आसा. जे कितें खरें आहा ते फुडें पडटा हे सगळे लोकां मुखार आमी परत चौकशी केल्या उपरांत घेवन येतले. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचे सत्र सुरूच. शिक्षण खात्यान नोकरी दिता म्हूण सांगून गोविंद मांजरेकर आनी सूरज नायकान एकल्याक तोपी घातल्या. साक्षी केरकार म्हणटा ताका 4 लाखांक फटयले. वास्को पुलिशेन गुन्यांव नोंद. मजगतीं श्रीधर सतरकाराक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर पुजा नायकाक म्हाड्डोळ पुलिसांनी अटक केल्या. आमी जाणा की सद्याक एक नवे स्कॅम चालू आसा, कॅश घेवन जॉब दिवपाचे स्कॅम चालू आसा आनी हाजो उगड वेगळ्या वेगळ्या भागांतल्यान गोंयच्या भागांतल्यान येता, खंयच्यान फोंड्याच्यान पणजेच्यान न्यूज आयकूंक येता. पूण आयज आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा असलो एक प्रकार वास्कोन घडिल्लो आसा आनी सद्याक एक कॅश फॉर जॉब हे स्कॅम वास्कोन घटना घटिल्ल्या मागीर वास्को पुलिसान एक ऑफेन्स रजिस्टर करून 2 लोकांचेर एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा. एक म्हणटा तो गोविंद मांजरेकर आनी एक सौरज नायक, हे दोगूय जण वास्कोचे भुरगे. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की ही घटना खंय 2023 घटिल्ली. 1 मार्च टू 1 मे 31 मे मेरेन खंय हे दोगूय जाण जे गोविंद मांजरेकर आनी सौरज नायक म्हणटा ते भुरगे एक साक्षी केरकर हे बायले कडेन गेले आनी तिका खंय तरी एड्युकेशन डिपार्टमेंटान मल्टी टास्काचे गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हूण सांगून 4,30,000 तांच्यांनी घेतिल्ले. सद्याक तरी वास्को पुलिसान ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा. कित्याक हे बायलेन काल खंय वास्को पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केली. 2023 जे पयशे घेतिल्ले तिका आयज मेरेन ते पयशेय परते मेळूंक ना आनी ते गव्हर्मेंट जॉबूय मेळूंक ना आनी हाजे मागीर तिणें आयज कंप्लेन केल्ली आसा. वास्को पुलिसान सद्याक तरी गोविंद मांजरेकर आनी सौरज नायक हांचेर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा. अंडर सेक्शन 420 रेड विथ 34 IPC आनी फुडलो तपास चालू आसा. जे वास्को पुलिसान सांगल्या हे दोग जण मनीस जे आसा ते खंय सद्याक वास्को पुलिसान मेळूंक ना आनी तांकां खंय तरी सोदून काडपाचो हो प्रयत्न चालू आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. वास्कोच्यान स्टुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान व्हायरल केल्या फोन कॉला विशीं सत्यता तपासची आनी कॉल रेकॉर्डिंग दिवपी सुत्रां कोण ती पाटकराक विचारची म्हूण TCP मंत्री विश्वजीत राणेची गोंय पुलिशेक निर्णवणी. DGP आनी सायबर क्रायमान चवकशी करची विश्वजितान ट्वीट केला. मजगतीं पाटकरान पत्रकार परिशद घेवन कॅश फॉर जॉबाचे कॉल रेकॉर्डिंग उजवाडाक हाडिल्ले. गोंय सरकारान गोवा डेअरी वांगडा कॅटल मॅन्युफॅक्चरिंग फीड प्लांटा विशीं केल्ले लीज रद्द केला. 40 वर्सां उपरांत लीज सोंपयला. 1984 लीज केल्ले प्लांट परत पशुपालन आनी पशु चिकित्सा खात्या कडेन. 16 नोव्हेंबराक जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत हो निर्णय घेतिल्लो. सुमार 50,000 चौखण मीटर जागो परत खात्या कडेन. 1.5 वर्स प्लांट बंद आशिल्लो. प्लांटातले रॉ मटेरियल जांचे कडल्यान हाडले तांकां तांचे पयशे दिवचे खात्याचे गोवा डेअरीक निर्देश. 1984 कॅटल मॅन्युफॅक्चरिंग फीड प्लांट गोंय सरकारान गोवा डेअरीक लीज तत्वाचेर चलोवपाक दिल्लो. मात फाटलीं कांय वर्सां ह्या प्लांटा वयल्यान बरी चर्चा जाल्ली. प्लांट लॉसांत जाल्ली. 16 नोव्हेंबराक जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत सरकारान गोवा डेअरीक लिजार दिल्लो प्लांट परत घेवचो निर्णय घेतिल्लो. आतां रितसर पत्रूय धाडला. मजगतीं हो प्लांट 1.5 वर्स बंद आशिल्लो. 40 वर्सां उपरांत लीज सोंपयला. खातें सांगता ते प्रमाण प्लांटांतल्या मशिनरी सयत जाग्याचेय लीज सोंपला. मजगतीं गोवा डेअरीन जांचे कडच्यान रॉ मटेरियल घेतला तांचे 12 कोटी मायज रुपया बेनिफीस दिवचे म्हूण निर्देश दिल्या. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. सत्तरींतल्या मेळावली मायगिणी वाठारांत चलपी बेकायदेशीर चिरे खणीचेर पुलिसांची धाड. खणीचेर 5 पावर टिलर, 4 चिरे मारपाची माकनां, 2 जनरेटर आशिल्ले. सुमार 20 लाख रुपयांची माकनां खंय जप्त केल्यात. फुडली चवकशी सुरू.
म्हापशा कुचेलेच्या सरकारी जमनीचेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर घरांचे मंगळारच्यान डिमॉलिशन सुरू. फाटल्या सप्तकांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान ह्या बेकायदेशीर घरांक नोटीस काडून बेगोबेग घरां खाली करात अशे आदेश दिल्ले. 140 घरांक ह्यो नोटीशी काडिल्ल्यो. कुचेले खडपावाडो हांगासर जी 140 ह्या घरांक डेप्युटी कलेक्टर कबीर शिरगांवकर हेणें हालींच ऑर्डर काडिल्ली घराच्या मालकांक ही घरां बेगींतल्या बेगीन तुमी खाली करात, ही घरां केन्नाय डिमोलीश जावं शकता. त्या हेतून अपडेट आहा, ही घरां खंय फाल्यांच्यान जे ऑथॉरिटी आहा ती डिमोलिशन करपाक काम हातीन घेतात. आनी ही जी टोटल एरिया आसा ती आसा 30,187 स्क्वेअर मिटर. ह्या एरियेन 140 घरां इल्लीं आसात आनी ह्या जाग्याचेर 3 डिफरंट रिलिजन्सा खातीर क्रिमोटेरियम येवपाक आसात. आनी 7 ऑक्टोबराक जेन्ना सर्वे डिपार्टमेंट ह्या जाग्याचेर येयले तेन्ना तांकां दिसपाक पडलें की ह्या जाग्याचेर गव्हर्मेंटाच्या जाग्याचेर हांगा इल्लिगल घरां हे जाल्लीं आसात. तेन्ना तेंच्यांनी सोमतोच रिपोर्ट दिलो आनी तेन्नाच गव्हर्मेंटान ह्या हेजेर एक्ट करून ही तांकां नोटीस हे केल्ली आसा, दिल्ली आसा आनी फाल्यांच्यान घरां डिमोलीश जावपाक स्टार्ट जातली. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. मांद्र्या आमदार जीत आरोलकराची संस्था उदरगत मांद्रेन ह्या वर्सा सावन एकलव्य पुरस्कार जाहीर केला. वेगवेगळ्या मळार येस मेळिल्ल्या तरणाट्यां खातीर हो पुरस्कार. ह्या वर्सा 2015 स्पेशल ऑलिंपिक्सात भांगरा पदक मेळिल्ल्या विश्राम शिवाजीक हो पुरस्कार भेटयला. विश्राम दिव्यांग अशा परिस्थितीत तो एका हॉटेलात MTS म्हूण काम करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताची तोखणाय केली. एकलव्य पुरस्काराचो पयलो मानकरी जावन आसा बाब विश्राम शिवजी. हो आमच्या पेडणे तालुकाचो सुपुत्र. ताळयाच्या गडगडाटान ताचे स्वागत करचे. ह्या मातयेन जल्मल्लो खेळगडी जाणें स्पेशल ऑलिंपिक्स वर्ल्ड गेम्स ज्यो लॉस एंजलस अमेरिका हांगा जाल्ल्यो थंय भारत देशाचें प्रतिनिधित्व करून 400 मीटर वॉक इन एथलेटिक्स इव्हेंटान गोल्ड मेडल प्राप्त केला. बाब विश्राम शिवजी बुके सोयऱ्याच्या हस्ती आपलो भोवमान स्विकारता. विश्राम शिवजी हाका आवय बापूय नाशिल्ल्यान ताच्या आत्यान ताका ल्हानाचो व्हड केला आनी सध्या तो मोर्चेच्या हॉटेलान स्वीपर म्हणून काम करता. एकलव्य पुरस्कार दिलो तो भुरगो ऑर्फन भुरगो, म्हणजे ताका ना आई ना बाबा. आमी बरेच जाण हांव सगळे हांगासर आशिल्ल्यांक कळपाक जाय म्हणून सांगता, ताका ना आई ना बाबा आनी भुरगो स्पेशल भुरगो. आनी स्पेशल भुरगो एट प्रेझेंट खंय तरी हॉटेलान तो MTS म्हणून काम करता. आनी हें करता आसतना सुद्दां म्हाका दिसता ताका सपोर्ट केलो आमचो बाब सागर तिर्वी हांणी ताका सपोर्ट केलो. ताका नॅशनल न्ही इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर वचून तो जर गोल्ड मेडल हाडटा आसत जाल्यार ताजें पुराय क्रेडीट ताज्या सयत ताज्या टिचराकूय वयता. हेंय तितकेंच म्हत्वाचें आसा. हितूर आमी सगळ्या तरणाट्यांनी घे सारकी गजाल आसा. आमकां करतले आसत जाल्यार खूब कितें तरी आसा. आमकां परफॉर्म करतले आसात, आमी आमची कला दाखयतले आसत. आमकां तर देवान सगळेंच दिलां, पण हें सगळें दिलां आसतना सुद्दां एकदां आमी रडत रावता. पण त्या भुरग्याक जो स्पेशल आसा ताका कोणी तरी सांगचें पडटा. तो भुरगो जर वचून फॉरेन कंट्रीज वचून गोल्ड मेडल आज घेवपाक शकता आसत जाल्यार वाय नॉट वी, आमी कित्याक न्ही. ह्या वर्साचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो सगळ्या चित्रपट मोगीं खातीर एक्सेसिबल फेस्टिवल आसतलो आनी ते खातीर स्वयं हे एक्सेसिबल पार्टनर आसतले. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचो सचिव संजय जाजून सांगले. ह्या वर्सा सावन FESताक सुरवात जाता, जातूंत संगीत, नाच, खाण जेवण आनी हेर कलांचेर थंय आशिल्ल्या कलाकार तशेंच लोकांची विचारांची देवाण घेवाण जातली. सोमारा दिल्लीत जाल्ल्या इफीच्या कर्टन रेजरा वेळार जाजू उलयलो. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. As I was mentioning, this is a very important year, and our festival director was of the opinion that our festival has always been having great films.
but the festival element in our film festival was lacking. And that's why he actually asked us to and led us to create something called as IFFIesta, which is IFFI Fiesta, which is IFFI's festival and the what you can call it as a moment where all of us can celebrate after coming out of a very intense cine-going experience from an auditorium. And that's how this year we have created this interactive entertainment zone outside a cinema hall near Kala Academy in Goa. And this is being powered and collaborated and with Zomato, which is going to have live performances, which will also have culinary delights. And actually also it will showcase India's cinematic journey, and it will provide a good immersive experience to all the cinegoers on the bank of River Mandovi. So that's a huge addition. 2027 वेंचणुके आदी आरक्षण दिवपा खातीर सरकार पुराय यत्न करतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उटाच्या मेळाव्या वेळार उतर दिला. ट्रायबल भवन 2027 मेरेन खंय पुराय जातले. फॉरेस्ट रायट्साचे सेटलमेंट प्रक्रिया मेयातल्यान सुरू जाल्या, मुख्यमंत्री सांगता. फर्मागुडयेर जाल्ल्या उटा संघटनेच्या भव्य मेळाव्या वेळार संघटनेन 12 मागण्यांचे अधिकारपत्र मुख्यमंत्र्याक दिले. तुम्ही मागलेल्या मागण्यापैकी पहिली मागणी जे पॉलिटिकल रिझर्वेशन्स, तुम्ही जी मागणी मागल्या की 2027 पर्यंत रिझर्वेशन दिवपाचे माझो पुराय प्रयत्न आसतलो की 2027 पर्यंत तुमकां रिझर्वेशन मेळचो, हाच्याच खातीर आसतलो. फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत पयले फावटी जर जमनी दिवपाक सुरवात जाल्यो आसत जाल्यार त्यो म्हज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जाल्यो. 10,000 आशिल्ल्यो 10,000 ज्यो क्लेम्स आतां पर्यंत जाल्या 2,500 क्लेम्स आमी सेटल करपाक पावल्या. ताज्या उपरांत ट्रायबल भवन बांदपाचे फंड प्रोविजना पासून ही सगळे प्रोविजन हे सातत्यात. जे दिसा जर म्हाका खंय तरी आडमेळें धोरण हाडपाचें आसलें जाल्यार हांव फावंडेशन स्टोन घालूंकूच येवचो नाशिल्लो. ज्या अर्थी हांवें फावंडेशन स्टोन घातला. म्हाका ट्रायबल भवन पुराय करपाचें आसा, बट तें 2026 जावचें ना, 2027 जातलें हें हांव ठामपणे सांगूं शकता. आदिवासी समाजाक कोणी कुकमाक आधार म्हणून वापरचो न्हय. तुम्हीच बांदतात तें धोरण आणि तुम्हीच बांदतात तें तोरण हे म्हणपाचे दीस आज गेल्ले आसा. आदिवासी समाज आज सुशिक्षित जाल्लो आसा, विचारवंत जाल्लो आसा. खरें कितें आणि बरें कितें हे विचार करपाची ताकद तांचे भितर आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो की आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर ह्या समाजाचो वापर जावपाक जायना. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, जो उठाच्या वाटे घेतलो त्याची वाट लायले बगर आम्ही केन्नाच रावपा ना. हे सगळे मुचार आम्ही सगळ्याक सांगपाक सोदता. 20 वर्साची वाटचाल एक अत्यंत संघर्षमय अशी वाटचाल आसा. म्हाका याद जाता ह्या वेळार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उद्गार, शिका, संघटित जावा आणि संघर्ष करा. ह्या लोकशाही मानपी तुम्ही आसात. ह्या देशाच्या घटनेक तुम्ही मानपी आसात. त्या घटनेचे अधिकार मेळोवपा खातीर उटाक हो जन्म घेवचो पडलो. कारवारात GPS ट्रॅकिंग उपकरणां बसयल्लो गीद सापडला. गळ्यात चौकनी यंत्र, फाटीर यंत्रणा, पायांनी रिंगां आशिल्लो हो गीद कोडीबाग वाठारात दिसलो. सोशल मिडियाचेर ताचो व्हिडिओ व्हायरल जातकच राना अधिकाऱ्यांनी कॅमेऱ्यावरवीं उपकरणाचो कोड तपासलो. तो महाराष्ट्रांतल्या ताडोबा व्याघ्र अभयारण्यांतलो अशें उपरांत कळ्ळें. अभ्यासा खातीर ती यंत्रणा बसयल्ल्याचें कळटा. देशात एक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीन महत्वाचे ठिकाण असलेल्या कारवार हांगासर हांगाचेर GPS ट्रॅकिंग यंत्र असलेले एक गिधाड कारवार शहरात आज सकाळी येले आणि तेजो फोटो आणि व्हिडिओ जो सोशल मिडियाचेर व्हायरल झाल्यानंतर कारवार शहरात भीतीचे आणि कुतूहलाचे वातावरण निर्माण झाले. तेजी माहिती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मेळ्ळ्यानंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन तेजी पाहणी केली. तसेच कॅमेऱ्यातल्यान तेजे फोटो काढून
ते यंत्र कशी आसा कसले आसात ते तेंच्यांनी पळयलेत. त्या वेळाचेर कोट स्वरूपाचे तेज्यात म्हायती आसली. तेका लागून हे नेमको काय प्रकार आसात हेजो तपास कारवारचे अरण्य अधिकारी, पोलीस तशेंच गुप्त विभागान आयज सुरू केलो. मात्र त्याच वेळाचेर महाराष्ट्राच्या ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानांतल्यान एका शास्त्रज्ञाचो थंयसरल्या वन अधिकाऱ्यांका कॉल येयलो आनी ह्या प्रकरणाचेर पडदो पडलो. खरें म्हटल्यार 4 म्हयन्या पयलीं ही गिधाडाची जी प्रजात आसा ती नामशेष होण्याच्या मार्गार आसल्या कारणान तेजें प्रजनन वाडोवपा खातीर ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानांतल्यान 5 गिधाडांका GPS यंत्र बसवून तांकां सोडिल्ले आनी तेजेंतलेच एक गिधाड हे आसा ते आयज सकाळी कारवार हांगासर येवन पाविल्ले अशी माहिती तेणी दिल्या नंतर सगळ्यांनी सुटकेचो स्वास घेतलो. ह्या गिधाडाच्या गळ्याक आनी पांयाक GPS यंत्र बसयल्ले आसात. ह्या गिधाडाचे जिवनशैलीचो अभ्यास करपा खातीर आनी तेजें प्रजनन वाडोवपा खातीर कशा पद्दतीन काम करपाक जाय तेची म्हायती मेळोवपा खातीर ही यंत्रां बसयलेली आसात अशी माहिती ह्या वन अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.